पयर आमी सीएमाक एक पत्र घातलेलें आसा की आमकां बसोवन आमचे कडेन उलोवन आमी हें थरोवया कितें करपाचें तें एक धाडलेलें आसा। आनी दुसरें आमी कोऑपरेटीव मिनिस्टराकूय तांकांय एक पत्र दिल्लें आसा। तिसरें आरसीएसाकूय दिल्लें आसा। आमचें फॉलोअप आमचें चालू आसा। तेन्ना हेजेर कितें तोडगो जावपाक जायो। ही चोरी जर जायत जाल्यार कोण जबाबदार हेका हें कांयच कळना। म्हणटकूच हेतून पयलींच लॉसान गेल्ली आसा फॅक्टरी आनी अशें जर चोरी बिरी जायत जाल्यार प्रॉब्लेम जाता न्हू। लॉस पयलीं लॉस 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 आमकां बाजून शेतकऱ्यांक पेमेंट मेळना अजून। फाल्यां गव्हर्नमेंट अशी चोरी जाता वांगडा ते हें डिसिजन घेवया म्हणटले असो प्रॉब्लेम जातलो मागीर। ती चोरी जाल्ली आहा तेजेर कठोर कारवाई करून कोण खरो हे आहा तेजेर तांकां धरचें। ते सेक्युरिटी बी की कोण आहा पळय ते तें कशें खंय आहा कितें सारकें पळोवपा जाय आनी त्या प्रमाणे ती चोरी कोणी केल्या कितें केल्या तेंचेर सामकी पुरेपूर इन्क्वायरी जावपा जाय। कित्याक हितून फाटल्यान दिसांनी खूब चोरी जाल्ली पूण कोण आवाज करनासलो। खुबशे आवाज फाटल्यानूच चोरी जाल्ली तेन्ना कंपाऊंड मोडलेले बिमडलेले तशें पूण कोणी आवाज करूं ना। पूण ह्या हितून चोरी जाली आवाज झालो आनी तेन्ना खरोखर बऱ्याची गोश्ट आसा ही करून खरें म्हणचें जाल्यार। आनी तशें चिरे कोणी हें केल्ले आसा तेजेरूय कांय आवाज ना। तेजेर परत मिनिस्टरान सांगलां आपूण हें पळयता म्हणून तेन्ना मिनिस्टरान खरोखर हेजेर लक्ष घालून हितून हे संजीवनी खरें संजीवनी दिवची आनी शेतकऱ्यांक हेजो फायदो दिवचो।